बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या शांत पवित्र वेळार. आयचो आमचो विशय म्हज्या बापाची खुशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आमी दोर एक क्रिस्ती भावार्थी ह्या वेळार जेजू सांगाता वेळ सारूंक एकठांय जाल्यात. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार जेजू आपल्या जिवितान सदांच आपल्या बापाची खुशी करूंक वावुरलो. मागण्यांतल्यान जेजू आपल्या बापा सोबें आपलो संबंद गोड करतालो आनी आपल्या बापा सोबें मोगान वाडटालो. जेजू दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लोलो मनीस. तर ह्या वेळार आमी जेजूच्याच आदारान देवाची खुशी आमचे सोबें कितें ती नियाळूंक देवाची कृपा आमचे सोबें अनुभवुया आनी पवित्र साक्रामेंतांत हाजीर आसतल्या जेजूक आमी आमचे मोदें व्हडा भावार्थान आनी संतोशान येवकार दिवया आनी गीत गावुया. A6 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो भाव. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो भाव आनी आमी एक. जेजू वस्तोंगी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंगी एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो भाव. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो भाव आनी आमी एक. जेजू वस्तोंगी आमी सगळीं एक. ताच्या नांवान प्रार्थीता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंगी एक. ताच्या नांवान प्रार्थीता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोंगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो भाव. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो भाव आनी आमी एक. जेजू वस्तोंगी आमी सगळीं एक.
सोमिया जेजू, म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा, फावो नासतना तूं आमच्या काळजांत आनी जिवितांत भितर सोदताय. आमचो वत्मो, आमची कूड, आमचें काळीज सगळें आमी तुज्या हातांत घालता. तूंच आमच्या जिविताचो माज आनी दोनी. सगळे काल्तिकायेन आमचें किरकोळपण आमी वळखून घेता आनी तुजें देवपण मानून घेवन तुजे मुखार आमी सरपोट पडून तुका आमी नमस्कार करता. जेजू आमच्या दोयाळ सोडवणदारा, तुजें जिवे उतर तूं आमकां जिन्सा भासांनी आयकूंक दिताय. तुज्या उतरा प्रमाणें चलूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन आनी प्रेरणा तूं आमकां फावो करताय. पूण जायते फावटी तुज्या उतराक आमी कान दिवचे सुवातेर तें बेऱ्या कानार घेतलां. तुज्या उतराक आमी मान दिवचे बदलेक आमी बेपरवा केल्या आनी आमकां जाय तेंच करूंक चुकल्या. आमकां बोगोस. बोगसोणें मागूंक गीत गावुया. आय नायन जेजू म्हज्या, तुजेर हांव पातयेतां. जेजूस मोच्या तुजेर हांव पातयेतां. बोगसोंक मोची ही सगळीं पातकां तुका दवरता. नीचो कोता सगळीं पातकां भोगोस म्हूण मागता. तुका दवरता. नीचो कोता सगळीं पातकां भोगोस म्हूण
देवा आमच्या रोसणारा तुजी कर्तुत्वां आनी विस्मितां व्हड दोयाळ्याची आनी मोवाळाची आमकां तुजे रोसणाऱ्याक फावो नासतना तूं आमकां सोबार देण्यांनी आनी कुरपेन भरताय आमचें हें सैम संवसारांत जियेतली वेगवेगळ्या जिन्साची प्राणी आमची आवय बापूय भावा भयणां शेजारी इश्ट मित्रां आमच्यो समुदायो आमची पवित्र सभा पवित्र सभेचे वडील ही सगळी जावन आसा तुजें कृपेचें देणें आनीकूय हेर देण्यांनी देवान आमचें जिवीत बोल्लां देखून ताका आमी दिनवासुया आनी गीत गावुया E14 वर्त्या देवाक Jivya Deva Vakanta सगल्या काळांदीन वास्तव शिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळांदीन वास्तव व्हडत्या देवाक वाकाळुया मोगाळ बापाक दिनवासुया पातके भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोवे शिवे केली शिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळांदीन वास्तव शिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळांदीन वास्तव सूर्या जेसू उदेवन आयलो ताचो प्रकाश आमचेर फागलो ताच्या नावान एकठांय जावया आमचे मोदे जेजू घेवया शिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळांदीन वास्तव शिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळांदीन वास्तव आमी कोण भाशेन आपलो बाबार्थ तीर करूंक जाय
आनी कोण पोरी एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी रावूंक जाय तें जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान सांगता. देवाचें उतर आमकां शिकवण दिता. तर हेंच देवाचें उतर आयकूंक आमी सगळीं तयार जावया. सगळीं उबी रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 12वो आवेसवोर वळी 40 ते 50. अशें तो लोकां कडेन उलयता थंयच आसतना अवचीत ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कारण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कुशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आमच्या नियाळाक आदार दिवंक आमी भाग्यवंत ब्रिजिताचें जिवीत थोड्या उतरांनी नियाळुया. भाग्यवंत ब्रिजीत स्विडन गांवची. तिणें जायत्यो ऑर्फनेजीस बांदल्यात, म्हणजे अनाथ भुरग्यांक रावपाचीं घरां. अनाथ भुरग्यांक तिणें शिक्षण आनी मोग दिवन व्हड केली. मोयपास दाखोवन तिणें अनाथ भुरग्यां सोबें कुटुंबीक नातें बांदून दाखयलें आनी तांकां नवें जिवीत फावो केलें. भावार्थ वाडोवंक आनी सेवा दिवंक ती खूब वावुरली. तशींच तिच्या हाताखाल आसलेलीं अनाथ भुरगीं तिच्या उतरा प्रमाणें चलूंक वावुरतालीं. तिचो वावर ह्या अनाथ भुरग्यांनी फुडें व्हेलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां शिकयता की शेपोरी कुटुंबीक नातें गरजेचें, तेच भाशेन ताचेवन व्हड देवाच्या संबंदान जियोवपाचें व्हड गरजेचें. देवाच्या राज्याचें भाग आमकां फावो जाता. देवाची कुशी करतात तितलीं जेजू आपली भाव भयणी कशी मानता, म्हणजे आपल्या कुटुंबांतलीं म्हूण जेजू मानून घेता. आमी तयार आसाव काय? जेजूचें कुटूंब कशें पागिवंतपणांत आमी वावरूंक? दुसऱ्या सोबें मोग दाखोवन देवाची येवजण एक मोगाचो समुदाय कसो बांदूंक आमी तोकूस घेताव काय? भावपणान आमी जिवंक आमी कसले उपाय घेतल्यात आसतले?
आमची कर्तुबां दुसऱ्यांक भावार्थान वाडोवपाची जाल्यांत काय? पागिवोंत ब्रिजिता भाशेन दुसऱ्यांक रोगताची म्हूण न्हय पूण देवपणान आपणावंक पवित्र कुटुंबीक मोग आनी मोयपास दिवंक आमी वावरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आनी ओगेपोणी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. सगळीं आमी गीत गावया. D6 भाव भयणी आमी सगळीं. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो कुरात मोग एकामेकाचो सो हांवेन जसो हांवेन केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले कोरेंच सांगता म्हाका पावले एकूच कान आमच्या आत्म्या एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सवें सोमेस्तांक देवा रूपने एकूच कान आमच्या आत्म्या एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सवें सोमेस्तांक देवा रूपने कुरात मोग एकामेकाचो
सो हांवें जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले कोरेंस सांगता म्हाका पावली. आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशे एकामेका पासत मागूंक आमकां जबाबदारी आसा. एकामेकाच्या उस्क्यान मोगान आनी एकवटान जियेवूंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. थोडी मागणी आमी जेजू मुखार घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. बापा, तुजी खुशी करूंक आमकां शिकय. परत एकदां म्हणुया. बापा, तुजी खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आव्हानां, संकोश्टां आनी दुमाळ्यां मदें सर्वेस्परा देवाचेर थीर विस्वास ठेवून आनी धीर दवरून आपले मुण्यारपण चलूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, तुजी खुशी करूंक आमकां शिकय. आमच्या तरणाट्यां पासत तांच्या जिवितांत उप्रासलोल्या वाडोल मोदांक पवित्र आत्म्याच्या बळान फुडो करूंक आनी क्रिस्ती तत्वांक काळजीदारपणान गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, तुजी खुशी करूंक आमकां शिकय. आमच्या कुटुंबांनी भावपणाची आनी एकामेकाच्या उस्क्यान बोल्लोली भावनां निर्माण जावंक आनी ती आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सवें दिसून येवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, तुजी खुशी करूंक आमकां शिकय. जेजू आमचे सवें दाखयलोल्या व्हड मोगाची देख घेवन तरेतरेच्या संकोश्टांक सांपडलोल्याची इश्टागतीच्या आनी मोयपासाच्या बांदपासान प्रिती सेवा करूंक आनी अशें जेजूचें रुपकारां आमी जावंक देवाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, तुजी खुशी करूंक आमकां शिकय. सगली दिमी घालुया. सगले आमच्या काळजांतले उस्के एकठांय करून जेजूनच शिकयलोल्या मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या,
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.